तूं एफएड तुका सोडूच रॉ स्वेज तुम्ही धाडटाय आनी यू हॅव नो एक्सप्लेनेशन. सो हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल देर आमकोण आज की उलयले न्हू तें तूं मातशें नोट डावन करून तुमकां जर हेल्प जाय आमगे सेक्रेटरीगे हेल्प घे टू नोट डावन and please forward that to higher department that some action should be taken that all these things should stop. And आमगे हे पण तुम्ही सगळे वेळ बिलकुल रस फोन पडते और होण पडे ते बेगो बेग विदिन द नेक्स्ट 15 days कवर अप करे आमच्या लोकांक एक्सिडेंटाक आमगे इमर्जन्सी मरून चोड जाले. Along with the main municipalities, some surrounding areas are also included in this UFPs as a part of this Naksha project. Since this Naksha project is a pilot project, the reports which will be formed at the end of this exercise is going to be the urban property card. This property card is the final outcome of this Naksha pilot project. This Naksha pilot project is by the Department of Land Resources, Government of India, and it is done through the Ministry of Rural Development. So this project was launched all over the country on 18th of February 2025. So since it is a pilot project, it has got a pilot duration of 1 year, which is further extended now. Otherwise, it was supposed to end by December 2025. सिवेज डिपार्टमेंट येयल्ले सिवेज डिपार्टमेंट डीप कोता आनी तेंगे मेन होल आहाय ते कितुले ओपन आहाय बिकॉज ऑफ विच एक्सिडेंट जाताय आनी इट इज अ रियल हिंडरन्स पब्लिकाक जनरल पब्लिकाक. दुसरें म्हणटे तेमी आजून सिवेज टेस्टिंगू केलें ना आनी तेमी आमकां लेटर धाडल्या की कोणा कनेक्शन घेवपा जाय जाल्यार बिफोर मार्च टील मार्च अप्लाय करूया म्हणून. आतां तांकां एक प्रश्न गायला आमगे सिंकेटी ऑल दे 50 घरां आहाय तांकां आजून सिवेज कनेक्शनू येयलें ना आनी तुमी कनेक्शन घेवपा सांगताय. इज दीस फेर? हें सिवेज डिपार्टमेंटाक आन्सर नासलें. दुसरें म्हणल्यार सिवेज STP प्लांट शिरोड्यार आहा तें रॉ सिवेज ते रिवरसालान सोडटाय. हें कितले मिडिया हावजांनी ऑलरेडी एक्सपोज केल्ल्या and the sewage official had the audacity to tell us that after treating we have to leave it in the riversal. तेंकोडे machinery ना test करपाक. So आमी तांकां सांगला this is wrong what you all are doing. You all have destroyed our river and destroyed our surrounding. That we had was this with the survey department wherein all the villagers have objected for urbanization for various causes, and we actually expected that they would keep our opinions forward, but they literally focused on only technical parts. They only started explaining about the drone parts, then how the areas how they could capture the areas, how they could survey that this is a particular plot belonging. They only concentrated on the technical terms, but there were people who objected it by saying that it's like the knot has already been knot has already gone for a toss. So we don't want the same for Navilim. We want our village to remain a village. So the villagers of Navilim have already passed a resolution wherein we don't want to opt for urbanization. ओके अशें समजून येता की नावेली पंचायतीचें तेंच्यान रेजल्युशन पयलोच घेतलेलो कितें तांकां नावेली तांकां नक्षाच्या अंडर नाका म्हणून. तर ही आमी आमच्या डायरेक्टर आमी कन्वे करतले की तेंच्यांनी नाका म्हणलां म्हणून, आनी ते फुडें डिसिजन कितें घेवपा जाय म्हणून डायरेक्टर आमचे घेतलो. कित्याक लागून नाका म्हटलें? कितें तेंच्यांनी डिस्कशन केलें? तांकां दिसता की नावेली आमी म्युन्सिपालिटीन कन्वर्ट करतले काय, आमी ती मारगांव म्युन्सिपालिटी बरोबर तिका आमी मर्ज करतले काय म्हणून. पण आमी तिका एक्सप्लेन केलां की तशें कांय ना म्हणून आमचो इंटेन्शनूच तसो ना, आनी ना म्हणून ह्या प्रोग्रामान आमी तशें इट्स गोइंग टू बी केप्ट एज अ सेपरेट रेकॉर्ड. पायलट प्रोजेक्ट
तर आमी ट्राय करपा खातीर आमी थोडी विलेजी भितर घेतलेली कित्याक आमी ते पॉप्युलेशन आनी एरिया तेजी मॅच जावपा जाय म्हणून आनी हितून तेंचो जो समज बट दे हॅव देयर ओन सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स देयर विलेज सो वी हॅव टू रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स पण तांकां फियर आहा अशें दिसता तुमकां लोकांक fear, maybe yes, obviously, because of fear only they are skeptical about what's going to happen, right? So आमी एक्सप्लेन करपाक ट्राय केला तेंकां, but it is for them to decide now. Okay, it's a good technology. That's what we have explained to them, and it's a way forward. कित्याक फाल्यां जर बरो रेकॉर्ड जाता जाल्यार this is the way forward अशें आमकां दिसता. पण लोकांनी तेन्ना तांकां दिसलें की they also should understand की this is the way forward, then they will allow us to do it later. आज न्हू नावेली विलेज पंचायतान सर्वे डिपार्टमेंटाक आपयले आनी PWD सिवरेज डिपार्टमेंटाक आपयले. पयलीं जाली ती लँड सर्वे डिपार्टमेंटाक ऑफिशियल्स ऑलटुगेदर 8 ऑफिशियल्स येयल्ले. सो आमगे लोकांगे नावेली विलेज पंचायत लोकांची आनी आमचेय बी विलेज पंचायताची एकू म्हणणी ही सर्वे कित्याक करताय फक्त पर्पज तेणें एक्सप्लेनेशन केलें बट ती आमगे लोकांक मानयताय ना कित्याक आमगे लोक म्हणटाय आमकां मुन्सिपालिटी मोठी जावपा नाका आमगे विलेज अर्बना व्हरपा नाका आमगे विलेज आमकां विलेजीच जाय नंबर 1 कारण कित्याक विलेज जाय म्हणटाय आमगे हिंगा शेत रोवपी आहाय नुस्त्या मारपाचें न्हंय आहाय कळ्ळें आनी आमगेलो विलेजी भाश जिवन येयले सो आमगे मेल्विन पेरेरान बरें सांगलें तुमी मुन्सिपालिटी ल्हान जात देखून वाडोवपा सोदताय आनी विलेज ल्हान करूंक सोदताय दॅट आमकां मानपा ना सो तेजेर आमगेलो ऑब्जेक्शन